सगळ्यांक नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां पूरा जनाक स्वागत. कुकिंग विथ फॅमिली म्हळ्यार सिरीसांतू आयच एपिसोडांतू मिगेल मात्र समान जावन आशिल्ले एक व्यक्तीक हांव तुमकां परिचय करून दिता. ही मिगेल मलगड नणंद म्हणून सांगची तशी दूर अशी न्हय. म्हाका सांज दुखून हांडी दवरनो तिगेले हांडीर होड गेलेले हांव मिगेले मावळणीली दुव मिगेल बम्मूण मिगेल मावळणीलो पोतू कझिन मॅरेज आमगेले तशें मिगेल मावळणीली दुव सांज दुखून श्रीमतवन्नी म्हूण अभ्यास केलेलो तिगेल हाताचे रुची रांदप कावनू होड गेलेले हांव एका पशी एक टेस्टी तीण करचे गोज्जू जेवो कसले जेवो भारी रुची जाता. मंजेश्वरांतू आंगाची जन्म येवन आंगाच होड जावन आंगाच वारडीक करून दिलेली तिका हेच गांवां भितरी ಹಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಿತರಂತೂ तीगिन ಕೊರ್ಚೆ ಡಿಶಸ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ तिगेल हातगुण तितले रुची तीन ಕೊರ್ಚೆ थोडे डिशस हांव म्हाजे पयशी फूड आमगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनलार शेअर केलेले आसा तांत एक गोड इडली भारी हिट जालेले ते रेसिपी गोड इडली तीन केलेले तितले टेस्टी कोण केल्यारय जायना तशें तीन शिकोवन आतां मिगेल साधारण ताजी लागगी येता म्हूण येता तितले लेवलार पावना. तशें आनीक तिगेले एक फेमस गोज्जू वेरायटीज ऑफ गोज्जू. आज आमकां ती कसं की गोज्जू करून दितास काय आजी तू म्हाका कसं गोज्जू करून दिता श्रीमतन. आजी तुम्ही ते हंगा केळ्यांगडे पिकला न्हू आजी केळ्यांग गोज्जू करून दाखय तुका पळय हेच ही फुडली जनांगेले एक व्हड गूण कसं म्हळ्यार कसं की एक डिश कोरका म्हळ्यार कुठल्या मार्केटां धांवचें तें हाडचें हें हाडचें 25 बग हाडचें कसलें ना घरकड कसं आसा तें बारी टेस्टी करून रांदप करचें फुडली जनांगेले एक व्हड गूण. आतां श्रीमतन केळ्यांग गोज्जू पळोवया आमी वच. श्रीमतन खंयचेय केळें जेतवे खंयचेय केळ जाता पिकलें केळ जेवता मात्र हें काडता हे गाडी केळें इवें जेत न्हू हो जाता. आतां सिंपल गोज्जू म्हणलें श्रीमतन तुवें आतां आनी आतां कसं पुराय जावका आका इतलें मीठ ती खूब करून जेव तें मी सांग पूर्ण वय गोड इतलेच वय आतां गोज्जू करून दाखयतो म्हाका. वय केळें सोलून काडून घेतलें तुवें न्हू वय आका खंयचेय केळें जाता की खंयचेय केळ जाता जाल्यार मैसूर केळें आसल्यार आनी भारी लायक जाता. आतां हे केळें सुरवें शिनून घेवका वे सुरवेक वय वय भारी सिंपल असो न्हू. वय हे तूं खंय शिकिली हो गोज्जू हें फुडें म्हगेले मावांक तिकी तिंगळवऱ्या बेंदी जेव केल्यारी कसली बेंदी गिंदी केल्यारी एक गोज्जू जेवका आशिल्लो न्ही ते कसो गोज्जू करच्यो कोथंबरी पाल्या गोज्जू करच्यो यो करच्यो पुरा करता आशिल्ली. कडेर एक पंत कोण गे म्हाका सांगलें हो एक गोज्जू कोण पडलो म्हणून कडेर केळ्यां तशी हांव तशी पिकल केळ्यां गोज्जू केलो तांणी पुजे वता आशिल्ली वय वय पुजे वता आशिल्ली जी पिकल केळ्यां गोज्जू केलो हांवें. कडेर आतां भारी लायक लागलो कडेर प्रती पंत केळ्यां हाडटना हांवें अशी गोज्जू करच्यो तांकां भारी इश्ट जाता भारी इश्ट जाता आशिल्लें. एक तर मिरसांग पुरवा पुरो एक तर मिरसांग पुरो मस्त मिरसे जेवचे न्हय ते ती खंय जेवच्या ना हद जाव हद जेवका असल पुराय गोज्जू पुराय करच्याक आमगेले श्रीमतवानी भारी एक्सपर्ट प्रति एकल्याने ती तीन केलेली गोज्जाची एक रुची विंगडीची ती हातगुण म्हणटा पळयाची तशी हातगुण कोथंबरी पल्ल्या गोज्जू चिंचमा गोज्जू पियावा गोज्जू अशी आंब्या गोज्जू अशी मस्त पुरो ती गेल्या सनसन्नी रांदय आसाची जाल्यार टेस्ट मात्र सुपर सिंपल आसता रेसिपी टेस्ट मात्र भारी सुपर आसता. हांव षड्रसा कुकिंग चॅनला भितर तिगेले मस्त रेसिपीज तशी फूड शेअर केला आनीक नवे रेसिपीज तिगेले निमून हांव शेअर करता. भारी सिंपल जालें तिगेले करडून ते चिरडूच व्या न्ही वय गोड घालून चिरडूका व्या आतां गोड करडीत व्या वय गोडसाणी तिखसाणी मिरसाणी करेक्ट जावका ना तीक मात मस्त जेवच्या न्हय तीक जाल्यार ती बेंदी रांद एक आनी लागीं लागीं करचें वय हे कोथंबरी पाल्या गोज्जू शिनमा गोज्जू अशें गोज्जू करचे बदलाक हो एक गोज्जू करच्यो हेल्थाकय चांग उण्या वय. फ्रूट पोटांक गेल्या बरी जाल्यार फुडली जनांक गेल पुरो एक रांदाय पळयाची
हेल्था काही चांग असता कोरच्या काही बारी सिंपल तिथले टेस्टी जावन असता मस्त पडू नका नव हद केल्या पुरो केण्या गोडसाणेस नव वय आता हे गोडाक घालचे नव वय उद्दा घालूस की अक्का ना बा उद्दा घालू ना अशी घालून चिरडूचे ते केळ्यांनी गोड हे जाता चिरडून गोड उद्दा सोडता उद्दा सोडता एक चिरडून गोज्जू कोरून एक 10 निमिष दवर का कितकी नव ते उद्दा सोडच्या उद्दा सोडता पळया वाटूचे पिट्टी करचे कसले ना करबे संपन्न घालका हाकवाय? होय नाल्ल जाय जाल्यार एक कुमटी मिरसांग घालेत पडनाक. पडनाक कुमटी मिरसांग परंबळाक जाले गोज्जू रेडी जाल्लो नव वय बाक कुरंबोळ येता ते केळे ते गोड आणि ते तर्ण मिरसांगेचे घाटू जाता एक नमने आणि ते बेंदीनी केल्यार एसल केल्यार बारी रुची जाता हो उद्दा सोडले पळया चाका उद्दा घालणे कसले घालनी आता नी एक पण्ण घाले आका नारळ त्याला घाल काका नाही वे वय वय नारळ त्याला जाऊ का बरोबर एक 2 चमचे तेल घाल पूर्ण तेल तापले सासम घालता आता एक बॅडगी मिरसांग मिळेल ना वय एकी वय झालं पण्ण सिंपल पूर्ण आता हांवें खावन सांगता तुमकां जी टेस्ट सिंपल भारी टेस्टी जावन आशिल्लो गोज्जू रेडी जाला या पुळी जनान गेलो गोज्जो तुका समजा लागीना म्हणून सांग टेस्ट करून फुडली जनांक गेल्यार गोज्जू म्हणून आमी तशें सार करूनच जा कसं आयटम केल्यार बारी रुची इच्छिता तेव्हा तू केला सांग का म्हणून ना टेस्ट करून सांगता हांव पट्टी सांगचे नाही तुम्ही पुराजन कोण पळयाची ते केळेच पळयाची केळें गोडसाण कितलें सर ताका तशीच एक पुरे केळ्याक एक स्लाईट आमसाण आसता ते आमकां कशी केळें खतम कळना केळें चिरडून ताका मीठ मिरसांग गोड पुरे घाल्ली कुडले ते बारी टेस्ट जाता हे लाईट ताजी आमसाणी गोडसाणी मिठसाणी आणि तिने एक तर्ण मिरसांग घाल्ली एकी पूर म्हळ्यार पळय करेक्ट ते एक स्लाईट ते तर्ण मिरसांगे तिखसाणी आणि हे नारळान त्याला पडणं सुपर 4-5 बगे रांदाई ओटो केल्यार ओटो आमी घेवन जेवला आता इतली टेस्टी जायश ना तुम पूरा जन कोरून पळयाची आणि तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनान तू शेअर करायची